Zefania 1. जुडाचो राजा मhonn हाच्या जोसिया पुताच्या काळार सर्वेस्पराचें उतर झेफान्याक कळीत जालें. हेजेकियाचो पूत अमारिया, ताचो पूत जेडालिया, ताचो पूत कुशी आनी हाचो पूत झेफानिया. 1. जुडाक सर्वेस्पराचो दीस. प्रस्तावना. सगळे रचनेची मनसुबी. प्रितुमेचेर आसा तितलेंय हांव सारकोच झाडून उडयतलों. उलयता तो सर्वेस्पोर. मनशांक तशेंच मोनजातींक, वाऱ्या वयल्या सुकण्यांक आनी दर्यांतल्या मासल्यांक हांव झाडून उडयतलों. खोट्यांक खाला उडयतलों आनी प्रितुमेचेर जियेतल्या सगळ्या लोकांक झाडून नाच कोत्तलों. उलयता तो सर्वेस्पोर. पोरक्या देवांक बोजतोल्या आड, जुडाचेर आड आनी जेरुजल्यांत जियेतल्या सगळ्यांचेर आड हांव म्हजो हात उबारतलों आनी ह्या जाग्या वेलीं बालाच्या उरलोल्यांक हांव झाडून उडयतलों. ताच्या यादनिकाचें नांव पorian आनी जीं कोण मोलबावेल्या नोखेत्रांक नमस्कार करूंक पाटोसांचेर सर पडटात आनी जीं कोण सर्वेस्परा समोर साश्टांगी पडटात खरें, पूण मिल्कोमाच्या नांवान सोपूत घेतात, ज्या कोण्यान सर्वेस्पराक पाट केल्या, जीं कोण सर्वेस्पराक सोडिनात आनी ताची बूद घेयनात, तांकां सगळ्यांक हांव झाडून उडयतलों. दोनया सर्वेस्परा मुखार गोपचीप रावात, कारण सर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला. सर्वेस्परान एक योद्न तयार केला. ह्या योद्नाक ताणें आपल्या पावण्यांक कुशीन काडून दवरल्यांत. अधिकाऱ्यां आड. सर्वेस्पराच्या योद्नाच्या दिसा अधिकाऱ्यांक, राजकुंवरांक आनी विदेशी कशे नेस्तल्या सगळ्यांक हांव खास्त लायतलों. त्या दिसा वयर पावंड्यार चडटात आनी आपल्या धोनयाचें मंदीर जुलुमान आनी फसवणें बोत्तात, तांकां सगळ्यांक हांव खास्त लायतलों. जेरुजल्याच्या वेपाऱ्यां आड. त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पोर. मासलेच्या दारवंट्यांत हांव बोबाळ आयकूंक येतलो. नव्या वाड्यांत सतयां विलाप आनी दोंगरांत हांव मोठो गडगडाट. शाराच्या सकयल्या वाड्यांत रावतल्यांनो, रुदन करात, कारण सगळ्या वेपाऱ्यांचो नाश जालो आनी रुप्याचो धंदो करतात त्या सर्वांचो विनाश जालो. भावाट नासलोल्या आड. तो वेळ येतोच दिवल्यो पेटोवन हांव जेरुजल्याची वासपूस कोत्तलों आनी जीं कोण सोर्याचे मुडींत सांथून आसात, जीं कोण सर्वेस्पराच्यान कांयच करूंक जायना, बरें वो वायट अशें आपल्या काळजांनी म्हणटात, तांकां सगळ्यांक हांव खास्त लायतलों. ह्या पासत तांचे दोन गिरेस्तकाय लूट लायतले आनी तांचीं घरां दारां पाड कोत्तले. ते घरां बांदतले पूण तातूंत जिवंक पावचे नात. ते दाकांचे मळे रोयतले पूण तांचो सोरो पिवंक पावचे नात. सर्वेस्पराचो दीस. सर्वेस्पराचो व्हडलो दीस लागीं पावला. सारको लागीं आसा, बेगोबेग येता. सर्वेस्पराच्या दिसाचो आवाज कितलो म्हूण koddu-koddu. त्या दिसा एक zhuzari porian कांपून killônch मारतलो. तो दीस म्हणल्यार दीस क्रोधाचो, दीस संकश्टांचो आनी हल-upodreancho, दीस घोट्टाणाचो आनी देसवाटेचो, दीस काळोखाचो आनी निर्शेवणेचो, दीस मळबोटीचो आनी दाट मुर्याचो, कॉटां-किल्ल्यांच्या शारांचेर आड आनी उंच konnxea-gopurancher आड तुत्तुरेच्या ठणठणीत आवाजाचो आनी झुजाचे हालेटीचो. मनशाकुलाचेर हांव असले हाल-उपद्रे धाडटलों की कुड्ड्यां वरीं तीं काळोखांत सांसपून वाट सोदतलीं, कारण तांणी सर्वेस्पराचेर आड पातक केलां. धुल्ली वरी तांचें रगत व्हांवतलें आनी शेणां बरीं जातलीं तांचीं मोडीं. तांच्या रुप्याक न्हय म्हूण भांगाराक तांकां वाटावूंक तांक आसची ना. सर्वेस्पराच्या क्रोधाच्या दिसा सगळी प्रितूम ताच्या प्रेमाशेच्या उज्यान जळोन वेतली, कारण
प्रितुमेर जियेतल्या सगल्यांचो तो नाश कोत्तलो, तांचें सारकें निसणटण करून उडयतलो. देवाचें उतर हें.